बिरसा मुंडाची जी रॅली आसा त्या रॅलीची तयारी पुरेपूर जाल्ली आसा। प्रभाकरान सविस्तर टायम टेबल शेड्यूल वायज सांगलेले आसा। सो हे सगळें करता आसतना जो विशय जो एक मनीस आयकुपा आयलो तो विशय म्हणल्यार की बाबू कवळेकर समाजा मदें फूट घालपाक सोदता। सो हे जे कोण उलयले ते सारखे तथ्य उलोवंक ना। तांणी एक रिविजन करचें, विचार करचो की ते उलयता आसतना समाजा मध्ये फूट कोण घालपाक सोदता ते। आज जर ते समाजा मध्ये फूट घालपाक सोदता आशिल्ले जाल्यार ह्या समाजाक घेवन ते फुडें वचना आशिल्ले। आज जर बरें उदाहरण जर तुमी राजकारण्याचे पळयतले जाल्यार बाबू कवळेकर म्हणून पळोवपाक कांयच हरकत ना। कित्याक डेप्युटी सीएम जाले नंतर तांकां फक्त 2.5 वर्सां मेळ्ळी। त्या 2.5 वर्सांच्या भितर तांणी जे त्या कारकिर्दीन जे काम केले पळय ते सारखे तुस्त करपा सारखे। जी तांणी कामां येवजलेली ती कामां सगळे सँक्शन करून मार्गाक लायिल्ली आसा। तशेंच जॉबाचे तांणी जे सगळ्याक प्रॉमीस केल्ल्यो, कोण म्हणटाले की ना ती जावचे ना, हे जावचे ना, तशें पूण तरी सुद्दां तांणी जे सगळ्याक प्रॉमीस केल्ले तितले जॉब तांणी केल्ले आसा। कारण ते राजकारणात पडून सुद्दां आयज जे 700-800 भुरग्यांचे जॉब जाल्ले आसा ताका वालोर दिवपाक जाय। हांव ह्या मनशाक सांगूंक सोदतां की तेणी म्हणल्यार बाबू कवळेकर म्हण तो समाजाक फूट घालूंक सोदता। बाबू कवळेकारान समाजाक केन्ना फूट घातलो ना। आमी पळयता ताका 20 वर्सां, हांव तेय बरोबर आसा। आनी बाबू कवळेकारान आमी जिल्हा पंचायतीक केप्यांक 3 झडपी एसटीचे निवडून दिल्ले आसा। तेणी आमकां सपोर्ट केल्लो। बाबू कवळेकर हो मनीस सगळे समाजा बरोबर घेवन वचपी लिडर जावन आसा। आनी तो कितें म्हणटा, तो बाबू कवळेकर एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसलो, ताणें कितें केलें? बाबू कवळेकर एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसतना केप्यां मतदारसंघात आमकां जायतो फायदो करून दिलो आसा। तेणी स्कीम काडली, एक एडसोर्स एक स्कीम काडली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक। 1 लाखाचें मिशीन आसा। पयलीं कितें जातालें, 1 लाख पयलीं भरूंक पडटालो, नंतर ते बँकेंतल्यान पयशे येताले। तेन्ना ती स्कीम काडली एडसोर्स म्हणून त्या एडसोर्स म्हणून प्रत्येक शेतकाऱ्याक पयलीं मिशीन मेळटालें पयशे भरनासतना, आनी ते सगळे पयशे मागीर त्या कंपनीक वयताले। आनी बाबू कवळेकर सारक्या मनशान आतां आमी पवारान सांगलां की तेजे घरा कडेन गेलो की खंयच्याय समाजा आसता तो केन्ना तूं खंय समाजाचो, तूं कितें काम आसा तें जाता, तूं खंयचो वाड्या वयलो, खंयचो गांवचो, ते वेळार कोणूय लिडर वचपा नाका। कोणूय एक सादो मनीस आपणें काम घेवन गेल्यार काम करपाचो प्रयत्न करता। आनी समाजाक केन्ना फूट घालूंक सोदना। बाबू कवळेकरान जेन्ना आमचे एसटी मेळपा खातीर आंदोलन जातालें, आमी कितें म्हळ्यार एसटी मागताले आनी थोडे लोक म्हणटाले कितें एसटी नाका, आमकां मोर ऑफिस जाय। तेन्ना आमी आंदोलन करपी बाबू कवळेकर आनी आमचो रमेश तवडकर हेमी दोगांनी फुडाकार घेतलो। कोणाच्योय उणी काडटा आसतना आमी पळोवपाक जाय की कोणाची आमी उणी काडटाय, कोणाक आमी कमीपण दाखयता हें आमी पळोवपाक जाय। जेन्ना जेन्ना एसेंब्लीन एसटीच्या संदर्भान विशय आयला त्या वेळाचेर बाबू कवळेकरान त्या हेका सपोर्ट केल्लो आसा। बील म्हणा कितें उलोवपाचें आसा त्या वेळाचेर तेणी सपोर्ट केला, कारण तें ऑन रिकॉर्ड आसा। अशें काय हांव कितें उलयता अशें ना, पण तेणें सपोर्ट केल्लो आसा। पण फाटले 2.5 वर्सांची तेजी कारकीर्द सांगता। 2.5 वर्साक तेणें खूब कितें केलां, पण अशें म्हणूं ना की फक्त वेळीप समाजाक किंवा एसटी समाजाक दितलो अशें। तेणी सगळ्यांक घेवन बरोबर वचपाचो प्रयत्न केल्लो आसा। आयज आमचे मदीं हांगा 2 झेडपी आसात, कारण तेजे सुरवातेक जरी तेजे कार्यकर्ते आसले, पण जेन्ना तो बीजेपीन आयलो दोगांयक परत तिकेट दिली, तेणी दोगांय निवडून आयल्ले आसा। तेजे नंतर हांगा सिद्धार्थ म्हणून आमचो दुसरो आमचो क्षत्रीय मराठा समाजाचो आसा, ताकाय निवडून हाडलो तेणी। पण तेणी केन्नाय म्हणून हो आपलो समाज तो ना, सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाचो प्रयत्न तेणी आयज केल्लो आसा। आज पर्यंत हांव सांगता फाटलीं 10 वर्सां म्हगेलो तेजे कडेन डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट एज अ झेडपी। आनी जेन्ना जेन्ना आमी कसलेंय कितें घेवन वयता, आज पर्यंत तेणें खंयच्या मनशाक केन्ना विचारना तूं खंयच्या जातीचो, तूं खंयच्या धर्माचो, खंयचे केन्ना जातीचें और समाजा मध्ये फूट घालपाचो प्रयत्न हो बाबू कवळेकरान तर आज पर्यंत केन्ना केलो ना।
आणि असं म्हाका दिसता कोणूच मेळचो ना की तो समाजामध्ये फूट घालता. हे आज फर्स्ट टाइम आयकता की तो समाजामध्ये फूट घालता म्हणून. आजपर्यंत आम्ही खंयच्या पेपराचेर वाचलां आणि केन्नाय कोणा कडल्यान आयकलें ना की तो समाजामध्ये फूट घालता म्हणून. हे ज्या मनशांनी उलयलां तेमी थोडेशे विचार करपाक जाय आसलो की बाबा आमी जें कितें उलयता तें त्या मनशा खरें आसा काय कितें, तो त्या प्रमाणे वागता काय कितें हेजोय तो विचार करपाक जाय आसलो. आज सांगपाचें म्हणल्यार बाबू कवळेकर जो आसा जरी ओबीसी जालो, गाकुवे गावडा कुणबी धनगर वेळीप हांकां एसटीचो दर्जा मेळोवपा खातीर आमी जेन्ना केपें मिटींग घेतली तेन्ना हांव आशिल्लो आनी त्याने सगळी जी तयारी बाकीचे लिडरशीप आसा तेणी रमेश तवडकर सर स्पीकर आसा आनी ताणें दोगांनी मेळून सक्सेसफूल केल्ली. खूब एक लोकांचे प्रेम, लोकांची मानसुकी पळोवन खूब आमकां दिसता की बाबू कवळेकर हो समाजसेवक जावन आसा. आणि दुसरो प्रश्न म्हणल्यार जाणी जॉबाचो विशय आयलो, जॉब कितके लायले काय म्हणून. खंयचोच लिडर जॉब लायना. जॉब प्रत्येक आमचे भुरगे जे आसा ते जॉबाक प्रयत्न करता आणि त्या जॉबाक आमचे जे लिडर आसा पहिले ते मार्गदर्शन करता. खंयच्या जॉबाक खंय एप्लाय करपाचें, कितें करपाचें हे लिडर आमकां मार्गदर्शन करता. अशें बाबू कवळेकरान आमच्या खूब एसटी भाव आसा, आमचे एसटी खूब भाव आसा तेमकां मार्गदर्शन करून डिफरंट स्ट्रिमीक तेणी आपली वाट दाखयल्ली आसा. जो गांव बार्शे एसटी भावाचो खोला आनी बार्शे तो जॉयंट करून एक रोड केल्लो आसा तेणी. हो विकास तेणी केल्लो आसा. बेश्टो कित्याक उलोवन आपले कितें म्हणटा ते बेश्टोच वाऱ्या खबरी उलोवपा येना. जे तथ्य आसा उलोवपा जाय. हांव जे आज ते उलयल्ले आसा तेजे हांव निशेध म्हणल्यार निशेध करता. जे बाबू सरा एगेन्स्ट जे पळय कोण प्रेस घेतला, हांव तांकां इतलेंच सांगूंक सोदतां खंय ह्या लोकांक कांयच बाबू सरा बद्दल अनुभव ना. कित्याक ह्या एसटी समाजा खातीर ज्या बाबू सरान प्रत्येक मनशाक जसो तेजेडेन जाता तो हेल्प करीत तो येयल्लो आहा. बाबू कवळेकरा बद्दल कोणी तरी गलत उलोवपा लागला. आमगे एसटी समाजाक तो सपोर्ट करना, हे करना अशें म्हूण सांगलें आसा. तें सामकें रॉंग केल्लें आसा तेणी आनी तो तेका वळखना बरोच आनी तेका सपोर्टरांक वळखना. प्लीज तेणी तशें उलयच न्हू. चय तूं तें कितें करता मरे स्थितीन आनी मरे कितें फायंड आउट करून हें उलयशें. कित्याक चय बेश्टें हें तेणी सांगलें म्हूण तूं उलोवपा लागना.